प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची पयली चीट 26 ते 38 पर्यंत 26 to 38. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. एलिझाबेथाच्या गोरबेसपणाच्या 6व्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गालिलेयांतल्या एका नगरांत देवान गाब्रिएल दुताक एक सोयरीक जाल्ले आंकवारी सोरशीं धाडलो. दाविदाच्या गोराण्यांतल्या एका दादल्या लागीं तिची सोयरीक जाल्ली. ते दादल्याचें नांव जुजे आसलें आनी आंकवारीचें नांव मारिया. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका, देवाचे चोड ओपुरबायेचे, सर्वेस्पोर तुझे सवे आसा. हे ताचे उतर आयकून ती एकदम गाबुरली आनी हे नोमान कसलें जायत तें चिंतून पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिये नाका मारये, तूं देवाचे ओपुरबायेची. आयक, तूं गोरबेज जातली आनी एका पुताक जल्म दितेली आनी जेजू हें नांव ताका दितेली. तो व्हड जातलो आनी भोव व्हडतो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासण सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी भोव व्हडत्या देवाची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तूं जल्म दिवची आसाय त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्पोर नांव दितलो. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन पुतार पिरायेर एका पुताचो गोर्ब सांबावला आनी वाच ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलेलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकण, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिच्या सोरशिल्लो कोड सरलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान आमकां सांगता की जेजूच्या जल्माची विजबी आनी कितें घडटा. आंज बोडवो गाब्रिएल मोरयेशी येता आनी आयज आमी आमची तारीख कितें 25 तारीख मार्चाची आनी 25 तारखेर डिसेंबराचेर आमी नातालांची परब करता, जेजूच्या जल्माची परब करता. आनी आयज 9 म्हयन्यां पयलीं, नातालांच्या 9 म्हयन्यां पयलीं आमी ही परब समोरता की जेजूच्या मोरयेक की बरी खबर मेळटा आंज बोडव्यांची. देव ताका धाडटा आनी मोरयेक सांगता की तूं जातली जेजूची आवय. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना मोरयेक ही खबर मेळटा, मोरये कितें करता? मोरये दुबावता? ना, ती म्हणटा हें कशें जातलें, हांव खंय गोरबेज जातली, म्हजो संबंद दादल्याशी ना आनी हांव कशी गोरबेज जातली. तेन्ना आंज बोडवो म्हणटा, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो, वो पवित्र आत्मो तुका गोरबेज करतलो आनी जो पूत तूं त्या पुताक तूं जल्म दितली, तो पूत जातलो देवाचो पूत. आनी भाव भयणीनो, एलिझाबेथाची खबर देवदूत गाब्रिएल मोरयेक सांगता. तो म्हणटा ती आसली वाचती, पूण तिका आतां ती 6 म्हयन्यान आसा आनी देखून जें देवाक जाता तें, कित्याक तो म्हणटा कित्याक देवाक जायना म्हणलेलें कांयच ना. कित्याक देवाक जायना म्हणलेलें कांयच ना. आमचे भाशेन आमी म्हणटा देवाक कांय जायना करपाक, हें बरें आहा, पूण देवा बरोबर आमच्यान कांयच जायना, करूंक जायना तें ना. देव आमचे बरें सांगत आहा, पवित्र आत्मे आमच्या सांगत आहा, देवाचें उतर आमच्या सांगत आहा.
तेन्ना आमच्यान हय कांयच करूंक जायना हय ना, आमच्यान सगळें करूंक जायता. आनी सान पावलो म्हणटा जेजू बरोबर आमच्यान हय कांयच करूंक जायना हय ना. आय कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्रायस्ट टू स्ट्रेंथन्स मी. म्हणजे जेजू बरोबर म्हज्यान सगळें करूंक जाता. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज जेन्ना मोरी ही बरी खबर की ती गोरबी जातली, ती देवाच्या पुताक ह्या संवसारांत हाडटली, ती कितें म्हणटा? ही आसा हांव सरेस्पाची चाकोन, जावं मुजे सवें तुज्या उतरा पोरमोणे. भाव भयणीनो, आमी कितले पाटी आमची खोशी करूंक सोदता, देवाची खोशी कोत्ता काय? मोरयेन कितें केलें? मोरयेन म्हणलें आंज बोडव्याक गाब्रियलाक, ही आसा हांव सरेस्पराची चाकोन, जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा पोरमोणे. आनी हींच उतरां जी मोरयेन म्हणलीं, आमी आयज परब कोत्ता, आमी तेर्स कोत्तेले हांव, आमी मागणें कोत्तेले हांव. पूण हीं जीं उतरां आमच्या सर्गीच्या मायन म्हणलेलीं, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमोणे, आमी म्हणूंक तयार आसा. वो आमी म्हणटा देवाक, देवा ही म्हजी खोशी, हें म्हाका जाय, ही म्हाका सिरवी जाय, हो न्हवरो जाय, ही व्हंकल जाय, हें म्हाका जाय, हें घर जाय, सगळें आमकां जाय. पूण आमी कितें म्हणटा? आमी म्हणटले हांव, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमोणे. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतरा पोरमोणे आमी कोत्ता, जेन्ना आमी देवाच्या राज्याक पयलो जागो दिता, तेन्ना आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. पूण आमी कितें कोत्ता? आमी देवाक वता आनी सांगता, देवा ही म्हजी खोशी आसा, ही म्हजी खोशी पाड, ही म्हजी खोशी कर. भाव भयणा, तशें जायना तें. आमी जेन्ना प्लॅन कोत्ता, आमी सगळी तयारी कोत्ता आनी तेन्ना देवा कडेन वता आनी म्हणटा, देव हें म्हजें प्लॅन आसा, म्हाका हें म्हजें प्लॅन, हें म्हजें काम आसा तें म्हाका बेसावन भर. तें जायना तशें. आनी देखून आमकां खूब त्रास जाता. कित्याक आमी आमची खोशी करूंक सोदता, आमी देवाची खोशी करूंक सोदिना. आमी खूब प्लॅन कोत्ता आनी मागीर तेजे उपरांत आमी देवा कडेन वता आनी म्हणटा, देवा पाद्रीक आपयता, प्रेगादोरूक आपयता, आमी एका देवाच्या मनशाक आपयता आनी मागणें कर म्हणटा. आनी म्हणटा, देवा हें म्हजें प्लॅन बरें केलां, तें तुका हांव आदार दितां, हें बरें प्लॅन केलां, म्हाका मातसो हें म्हज्या प्लॅनान म्हाका आदार दी, म्हज्या प्लॅनाक म्हाका बेसावन भर. जायना तशें भाव भयणीनो. जेन्ना आमी म्हणटा मोरये भाशेन, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमोणे, तेन्नाच की आमकां सगळें जें देवान घडोवन हाडलां, जें देवान आमकां येवजिलां, तें आमकां आमच्या जिवितांत फावो जाता. आनी जेन्ना आमी देवाची येवजण आमी आमी कोत्ता, ज्यो येवजिलां तें आमी करून पावता, तेन्ना आमकां ह्या जिवितांत आमच्या सगळें आमकां बरें फावो जाता. आयज जेन्ना ह्या शिवोर्तमाचेर आमी नियाळ कोत्ता, आयज जेन्ना हें मोरयेन आंज बोडवेला कितलीं उतरां उलयलीं, तें आमी आमच्याच तोंडार धरून आमी देवाची खोशी करूंक पावता, तेन्नाच की आमकां सगळें देवाचें बरें फावो जातलें, आमच्या फावलीन बेसांव जातलें आनी तेज्या उपरांत आमी सर्गीचें राज भोगूंक पावतले. आयज तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक जेन्ना ह्या उतराचेर तुमी नियाळ कोत्ता, हांव म्हजें मागणें की तुमी सगळीं आनी म्हजे बरोबर देवाचें उतर पाडून पावतल्यात आनी मोरये भाशेन आमी सगळीं म्हणटले, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमोणे. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक, तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी गॉड ब्लेस म्हणटा.